नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. खरगेच्या गोंय दौऱ्या वेळार जाल्ल्या भाजपाच्या युवा मोर्चाच्या आंदोलना फाटल्यान आसा कट कारस्थान. गोंय काँग्रेसीचो म्हणयारो अमित पालेकराचो आरोप. जाल्यार काँग्रेसीन वंदे मातरमाच्या प्रस्नाचेर केला राजकारण. भाजपा युवा मोर्चाचो आरोप. कोलवाळ बंदखणीत ड्रग्स व्हरपाच्या आरोपात कोलवाळ पुलिसांनी GHRDCच्या सुरक्षा रक्षकाक घेतल्या ताब्यात. असल्या घडणुकांचेर आमी दवरल्या कडक नदर. कोण सापडटा ते जातले बेगीनूच सस्पेंड आनी टर्मिनेट, सांगले मुख्यमंत्र्यान. बायल पत्रकाराचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात मुंबय उच्च न्यायालयान तरुण तेजपालाक दिल्ली ख्यास्त दिवची वाडोवन राज्य सरकाराची सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागणी. संजीवनी साखर कारखानो बेगीनूच जातलो सुरू. इंटरनॅशनल शुगर एक्सपो 2026 कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिले आश्वासन. म्हादय उदकास्त्रोत मंत्री शिरोडकाराचे विधान आसा दिकाबूल करपी. कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकाराकडल्यान म्हादयचे उदक चोरपाचो प्रकार आसा सुरू. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकाराचो दावो. आणि गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे युवा अध्यक्ष मेशू डिकोस्टा आणि दत्तराज राऊत देसायाक पुलिसांनी केली अटक. सांगे पोलीस स्टेशनात वचून बोवाळ घालून पुलिसांबरोबर घाल्ल्या वादाक लागून केली कारवाय. आता पळयात खबरो विस्तारान. AICCचो अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हांच्या गोंय दौऱ्या वेळार जाल्ल्या भाजपाच्या युवा मोर्चाच्या आंदोलना फाटल्यान कट कारस्थान आशिल्ल्याचो आरोप गोंय काँग्रेसीचो म्हणयारो अमित पालेकर हांणी केला. हे विशीं काँग्रेस फुडारी अर्चित नायक हांणी दक्षिण गोंय SP कडेन कागाळ दाखल केल्या. कागाळीची दखल घेवन गुन्यांव नोंद करूंक ना जाल्यार काँग्रेस न्यायालयात धांव घेतली, अशी शिटकावणी पालेकरान दिल्या. काँग्रेसीन वंदे मातरमाच्या प्रस्नाचेर राजकारण केल्ल्याचो आरोप भाजपा युवा मोर्चाचो प्रदेशाध्यक्ष तुषार केळकरान केला. निया गांधी आणि राहुल गांधी गोंयांत आयल्यार तांकां काळे झेंडे दाखयतले, अशी शिटकावणी तुषारान दिल्या. आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट जे गोंयांत आयिल्ले खरगेजी, ते जेन्ना एअरपोर्टांतल्यान भायर सरताले त्या वेळार आमी अभद्र शब्दांनी वायट उतरांनी प्रोटेस्ट करता ते युवा भुरगे पयले भारतीय जनता पार्टीचे. ज्या जाग्यार ते राविल्ले आनी ज्या जाग्यार तांकां पुलिसांनी प्रोटेस्ट करपाक दिल्ले, तांच्या हातान लावडस्पीकर आशिल्लो. स्पिकराचेर ते नारे दिताले. एअरपोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अंडर ही जागा येता, म्हणजे हाय सेक्युरिटी एरियेन तांकां प्रोटेस्ट करपाक गोवा पुलिसान एक जागो दिल्लो आनी ते प्रोटेस्ट करनाशिल्ले. तर एक जाका आमी अतिथी देवो भव म्हणपी भारतीय जनता पार्टी, जे अतिथी गोंयांत येताले, जे स्टेट गेस्टूय आशिल्ले, he is not just the party president of AICC, but he is also the leader of opposition of Rajya Sabha. अशें आसतना एक स्टेट गेस्ट आसतना Z+ सेक्युरिटी जाका आसता ताका ताजे विरुद्ध प्रोटेस्ट करता आनी तांकां ती जागा दिता पुलीस, गोवा पुलीस. हातूंत भितर खंय ना खंय तरी एक कॉन्स्पिरसी आमकां दिसता. बाब अर्चित नायक युवा अध्यक्ष जे आसा तांणी, एज आय स्पीक टू यू, he has filed a formal complaint with SP South about the incident. We call it nothing short of rioting with criminal conspiracy, interfering with public servants who are present there, interfering with Z+ security cordon, with Goa police, abusing, unlawful restraint. हे सगळे जे सेक्शन आसा जी BNS कायद्या अंदर येता ताच्या अंदर हो क्रायम जाता आणि हाजेर कॉग्निजेबल ऑफेन्स आशिल्ल्या कारणान इमिजिएटली ऑफेन्स रजिस्टर जावपाक जाय आशिल्ले, ते अजून पर्यंत जाल्ले दिसना. आमचो प्रोटेस्ट पिसफूल आशिल्लो. थंय तुम्ही पयलो आसतले सगळे हे आशिल्ले युथ काँग्रेसीचे कार्यकर्ते थंय येवन आमचेर बुके मारून पयली सुरवात केली. वयल्याचे गांधीवादी म्हणून थंय म्हणटात. तुम्ही जर व्हिडिओ पळयत थंय जाल्यार युथ काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी आमचेर बुके मारलो पयली. आमी थंय पिसफूल प्रोटेस्ट करताले. हांव त्या प्रोटेस्टान वचना, बट हांव इतकेंच सांगता की आमचेर आतां जे प्रोटेस्टाच्यो गजाली करता, काँग्रेस सरकार पंजाब हांगा आशिल्ले तेन्ना प्रधानमंत्र्याचो कॅवलकेड हो 2 वरां एका जाग्याचेर उरलो. हेंच्यांनी प्रोटेस्ट लेड करपाक दिलो. थंय 2 वरां एका जाग्याचेर प्रायम मिनिस्टराचो कॅवलकेड हायवेच्या वयर उबो आशिल्लो.
तेन्ना तुमकां नॅशनल सेक्युरिटी आनी झेड प्लसाचे आनी NSDचो मोग आनी हे येवना, आतांच येता. म्हाका दिसता हे फ्रस्ट्रेटेड प्रेस कॉन्फरन्स आशिल्ली. मल्लिकार्जुन खरगेन आपल्या पयल्या विजिटीक अशें कितें तरी आपूण पळयतलो हें तांकांय खबर नाशिल्लें. आनी गिरीश चोडणकराच्या लिडरशिपी अंडर दिस इज नॉट अ इंटेलिजन्स फेलियर, दिस इज अ फेलियर ऑफ काँग्रेस पार्टी. This is a failure of Girish Chodonkar's leadership. You don't put your failure on Goa police. You don't put failure on your crime branch. This is a failure, clear-cut failure of Congress party. आपल्या अध्यक्षाच्या पहिल्या विजिटीक यांच्यानी अशें करून दाखयलें. आनी हे वंदे मातरमाचो डिसरिस्पेक्ट सिंपल आसा. गोंयच्या लोकांक सांगता, गोंयच्या युवा वर्गाक सांगता. एक ग्रुप आसा जी आयज प्रेस घेतली, हे सोनिया गांधीक देशाची माता म्हणटात आनी आमी आसा जे देशाक माता म्हणटात. सो क्लियर कट हे दोन ग्रुपां मदीं इंटलेक्च्युअल डिस्कशन आसा. हितून आमी काळे झेंडे दाखयले आनी हेच फुडें दाखयतले. राहुल गांधी येयल्यारूय दाखयतले, सोनिया गांधी येयल्यारूय दाखयतले. GHRDCची सुरक्षा रक्षक हिका कोलवाळ बंदखणीत ड्रग्स हाडपाच्या आरोपांत कोलवाळ पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या. तिचे कडल्यान दुबावीत गांजा आनी चरस तशेंच 3 मोबायल फोन आनी 3 ATM कार्डांय पोलिसांनी जप्त केल्यात. ह्या प्रकरणात कोलवाळ पोलिसांनी फुडली चौकशी सुरू केल्या. मजगती असल्या घडणुकांचेर आमी कडक नदर दवरल्या, तशेंच कोण सापडटा तांकां बेगीनूच सस्पेंड आनी टर्मिनेट करतले अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या. मजगती दुबावीत आरोपीक 2 दिसांची पुलीस बंदखणेची ख्यास्त सुनायल्या. जेमकां कोलवाळे जेलीन जे परतून गांजा मेळ्ळा पळय, कितें परतून गांजाची कशी वाडटा? पळय आतां पद्दतीन आमी स्ट्रिक्टली विजिलन्स दवरला. त्या खातीर कोण जो मेळटा पळय न्ही ताका सस्पेंड करून ते टर्मिनेटूय जातले. त्या खातीर स्ट्रिक्टली विजील दवरून बाकीच्या सगळ्यांक धरपाचो प्रयत्न केला. बायल पत्रकाराचेर जाल्ल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणात तेलका मासिकाचो तेन्नाचो संपादक तरुण तेजपालाक मुंबय उच्च न्यायालयान 10 वर्सांची ख्यास्त दिल्ली. पूण गोंय सरकारान ह्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. गुन्यांवाची गंभीरताय मतींत घेतल्यार दिल्ली ख्यास्त सामकी अपूर्ण आनी नम्र आसा असो दावो केला. कायद्याच्या तरतुदी प्रमाण आरोपीक चडांत चड ख्यास्त म्हळ्यार आजीवन बंदखण जावची अशी मागणी राज्य सरकारान सर्वोच्च न्यायालया कडेन केल्या. दोन 2019 वर्सा संजीवनी साखर कारखानो बंद जाल्लो. उपरांत शेतकऱ्या सयत ह्या कारखान्यान काम करपी कामगारांक खूप लुकसाण सोंसचें पडलें. संजीवनी साखर कारखानो सुरू जावचो म्हणून संबंदीत लोक मागणी करताले. देखून हो कारखानो बेगीनूच सुरू जातलो अशें आश्वासन इंटरनॅशनल शुगर एक्सपो 2026 कार्यावळी वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिलें. हमारे यहाँ पे एक ही शुगर फैक्ट्री थी, which is संजीवनी शुगर फैक्ट्री. एट प्रेजेंट 5 साल से बंद है. ओके, फिर भी आप लोगों ने गोवा चूज किया यहाँ इस इंटरनेशनल एक्सपो के करने के लिए, इसलिए आप फिर स्वागत है. लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस STI एनुअल कन्वेंशन के बाद डेफिनेटली हमारी संजीवनी शुगर फैक्ट्री स्टार्ट हो जाएगी. और नेक्स्ट टाइम जब आप लोग यहाँ पे आएंगे तो फिर विल डेफिनेटली से संजीवनी को विजिट करने के लिए आपके अगस्ती और 2-3 लोग मुझे अभी अवार्ड लेते वक्त भी मिले. हमने संजीवनी 2-4 बार जाके चुके हैं. कुछ भी करके वो संजीवनी स्टार्ट कीजिए. तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट द संजीवनी शुगर फैक्ट्री. म्हादय विशीं अजून पान लेगीत हालूंक ना अशें उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी केल्लें विधान दिकाबूल करपी आसा असो दावो पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर हांणी केला. कर्नाटक गोंय सरकाराच्या म्होवाळ भुमिकेक लागून कर्नाटका सयत महाराष्ट्र सरकारा कडल्यान म्हादयचें उदक चोरपाचो प्रकार सुरू आसा. म्हादय विशीं जर गोंय सरकारान गंभीर पावलां उखल्लीं ना जाल्यार फुडाराक म्हादय न्हंयचेर पुरायपणान हावळ येतली असो भंय केरकर हांणी उक्तायला. पळयात. 4.5 वर्सां लोक म्हाका विचारताले म्हादई संबंदी. म्हादई संबंदी अजून पान हालूं ना, कारण मॅटर इन द कोर्ट. केळारी संबंदी तें कितें उलयतात पळय न्ही तें कांय जावचें ना. हांव क्लियर सांगता. जलस्रोत मंत्री सुभाष बाब शिरोडकर हांच्यांनी एक विधान केलेलें आसा की कळकुंबी हांगासर कळसा जो प्रकल्प आसा तेतूंतल्यान पाणी जे सध्या वयता मलप्रभेच्या खोऱ्यात, तर ती वस्तुस्थिती न पळयता तेंच्यांनी ते विधान केलेलें आसा की
कर्नाटकान अजून मेरेन म्हादयचे उदक जे आसा ते भरपाक तांकां यश येयल्लें ना, पान हल्ललें ना अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा. हातूंतल्यान स्पश्ट जाता की जवळ जवळ 4.5 वर्सां राज्याचो जलस्रोत मंत्री आसपी एक वरिष्ठ मंत्री आपले अज्ञान हांगासर आमकां दाखयता काय कितें. कारण गोंय सरकारान 2018 जी याचिका दाखल केलेली आसा ती अवमान याचिका आसा. हाच्या पयलीं 2006 जी म्हादय बचाव अभियानाची याचिका आसली तर त्या संदर्भात स्पष्ट आदेश दिल्लो सर्वोच्च न्यायालयासमोर. आमच्या कर्नाटकाचे तेन्नाचे जे वरिष्ठ वकील आसले बली नरिमन की आम्ही पाणी वळोवचे ना आणि पाणी वापर करचे ना, पूण ह्यो जे आश्वासन दिल्ले ते आश्वासन न पाळटा कर्नाटकान कळसा जे आसा नाला त्याचे उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रान हेल्लेले आसा. आणि ह्या संदर्भात गोंय सरकारान आपली याचिका जी आसा ही पयली म्हादय जल विवाद लवाद आसा त्यांच्या समोर मांडलेली आसा. आणि म्हादय जल विवाद लवादा समोर ही याचिका असताना सर्वोच्च न्यायालयासमोर जेन्ना ही याचिका येयली गोंय सरकारान घातली त्या वेळार सर्वोच्च न्यायालयान दोन्ही याचिका ज्यो आसा त्यो क्लब केल्यो आणि 2018 ही अवमान याचिका दाखल करून घेतलेली आसा आणि तेचेर अजून मेरेन सुनावणी जावंक ना. खरें म्हणजे गोंय सरकारानूच दावो केल्लो आसा की कणकुंबी हांगासर कळसा नाला जो आसा तो पुराय तरेन नश्ट केल्लो आसा आणि त्या नाल्या भितर तेंच्यांनी बांदकाम करून भुयारी कालवे अंतर्गत तेंच्यांनी खणून बांदकाम केलेले आसा. आणि सध्या आम्ही जर मलप्रभेचे पात्र आसा त्या पात्राकडे नजर मारली जाल्यार 3 जे वेट आसा 3 तोणां जी आसा तितूंतल्यान उदक जे आसा ते मलप्रभेच्या पात्रान वयता. तितूंतले एक कडलें उदक आसा आनी स्पष्टपणे आमकां कळटा की ते उदक जे आसा ते कळसाचे उदक आसा. म्हणजे म्हादयच्या खोऱ्याचे उदक जे आसा हे मलप्रभेच्या पात्रान गेल्लेले आसा. गोंय सरकारान हे मान्य केलेले आसा आणि जे विधान केलेले आसा त्या विधानान पुराय तरेन अज्ञान जे आसा हे अज्ञान परगटयल्लें आसा आमच्या जलस्रोत मंत्र्यान की उदक जे आसा ते व्हरपाक तांकां यश येयलेलें ना. खरें म्हळ्यार आमच्या राज्याचो जेन्ना मंत्री अशा प्रकारचे विधान करता तेन्ना हातूंतल्यान एक गोंधळ व्यक्त जाता. म्हादय बचाव अभियानाची जी याचिका आसली 2006 त्या वेळार कर्नाटकाच्या वकिलान मान्य केलेले की आम्ही उदक वळोवचे ना आणि आम्ही उदकाचो वापर करचो ना. आणि त्याच प्रमाणे 2018 14 ऑगस्टाक जो आदेश दिल्लो निकाल दिल्लो लवादान तर तितून तेंच्यांनी स्पष्ट केलेले आसा की 3.9 TMCP उदक जे आसा ते कर्नाटकाक व्हरपाक मलप्रभेच्या पात्रान मेळटाले. पूण त्याच्या खातीर आवश्यक जे आसा ते पर्यावरणीय ना हरकत दाखले आणि वन्यजीवाच्या नदरेंतले ना हरकत दाखले पयली घेवपाक जाय. अजून मेरेन कर्नाटकाक हे दाखले मेळोंक ना. पूण आमच्या राज्याचो मंत्री जेन्ना म्हणटा की हे उदक व्हरपाक कर्नाटकाक यश येवंक ना हे पुराय चुकीचे आसा. वस्तुस्थितीचो विपर्यास करीत आसा. आणि आता कर्नाटकान तिळारीचे उदक जे आसा ते मार्कंडेय नदीच्या पात्रान भरपा खातीर बेळगांवच्या लोकांक पिवपाचें उदक मेळना अशा प्रकारचो दावो करून आता तिळारीचे उदक तांकां व्हरपाचें आसा. जे जलस्रोत मंत्री आसा आमचे मुखेलमंत्री जे आसा यांच्यांनी गांभीर्यान हो विशय जर घेवंक ना जाल्यार एक दीस कर्नाटक आमकां फटयताले हातून मातूय दुबाव ना. सांगे पोलीस स्टेशनात पोलिसांच्या कामात अडथळो हाडिल्ल्या प्रकरणात गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी मेशो डिकॉस्टा आणि दत्तराज राऊत देसायाक सांगे पोलिसांनी अटक केली. ड्युटी वेळार पोलिसां बरोबर वाद घालप, तांकां धमकी दिवपी आणि सरकारी कामात अडथळो निर्माण केल्ल्या आरोपावयल्यान दोगांय आड FIR दाखल केल्लो. ह्याच प्रकरणात कारवाय करीत पोलिसांनी दोगांकूय अटक केली. फुडलो तपास सुरू आसा. गोंय पुलीस दळात 7 कॉन्स्टेबलांची हवालदार पदाचेर नेमान बडटी दिवपाची प्रक्रिया पुलीस मुख्यालयाचे पुलीस अधीक्षक तुषार वेर्णेकारान बुधवारा जारी केल्या. हे संबंधी अधिकृत आदेश बुधवारा महासंचालक कार्यालयान जारी केल्लो आणि हो आदेश रोखडोच प्रभावीपणान चालीक लायला. पुलीस आस्थापना मंडळाच्या शिफारसी प्रमाण ही बडती जाल्या. बडती जाल्ल्या मदीं श्री कृष्णसागर तारी, राजेंद्र सावंत, आनंद पालकर, महेश परब,
महेश पिसुर्लेकर, दर्शन टेमकर आणि टी संतोष कुमार हांचो आस्पाव आसा. दोन 2012 उपरांत गोंयांत खुबशी उदरगतीची कामां जाल्या. वेगवेगळे रस्ते, पूल, महामार्ग तशेंच मोपा लिंक रोड हो देशांतलो एक आदर्श फ्लायओव्हर. खुबश्यो गजाली आमी पळयतात, मात उतरां परस फोटवाक चड शक्त आसा आनी हे दृश्य माध्यम आशिल्ल्यान ते चड प्रभावी आसा. देखून 2012 वर्सा पयलीं गोंय कशें आशिल्लें आनी आतां गोंय कशें आसा हातूंतलो फरक फोटो वरवीं दाखोवप गरजेचो आसा, अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ह्या कार्यावळी वेळार केलें. सगळ्यात पयली वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्यो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता. आणि वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्तान एवरी इयर आमचे फोटोग्राफी असोसिएशन्स हे दर वर्सा अशा पद्धतीचे एक्झिबिशन हांगा घडोवन हाडटा. त्या बद्दल तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. आमी जशें म्हणटा की फोटो स्पीक्स एवरीथींग. एखादी एक पेज बातमी वाचप आणि A4 सायजच्या फोटो पळयल्या उपरांत ते समजप हाज्या वयल्यानूच कळटा की ती पुराय बातमी कितें आसूं शकता ही एका फोटो वयल्यान आमकां सगळ्या जाणांक दिसूं येता. म्हणून फोटो स्पीक्स एवरीथींग हे सातत्यान म्हणटा. आणि एका पेक्षा एक बरे फोटोग्राफ्स हे सातत्यान प्रेस मिडियांतले भाव सदोदीत हे हायलायट करता, हाडटा. आणि आतां तर ते सोशल मिडियाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात सगळी कडेन येवपाकूय लागल्या. आमी सदोदीत पळयता की आमचे ओल्ड फोटोग्राफ्स जेन्ना आमी शेअर करता तेन्ना आपूण 20 वर्सां पयलीं कसो आसलो, 30 वर्सां पयलीं कसो आसलो, द सेम वे विलेजींनी 20 वर्सां पयलीं विलेज कशी आसली. म्हाका दिसता गोंय 12 पयलींचें गोंय आनी 12 आतांचें गोंय हे जर पळयत जाल्यार गोंयांत कितें बदल जाला हो मात्र लोकांक कळपाक शकतलो. म्हणून फोटोग्राफीनी केन्ना केन्ना हेंय कॉम्पिटिशन घेवचें 2012 पयलींचें गोंय आनी 2012 उपरांतचें गोंय. म्हणजे जेणे करून गोंयकारांक कळटलें की कितल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला आणि कितल्या मोठ्या प्रमाणात बदल जाला. हांव जाय जाल्यार आमच्या DIPक आनी आर्ट एंड कल्चराक सांगता स्पेशली हाज्या खातीर तुमकां स्पॉन्सरनी हांवें एक्याच खातीर. कारण हांव जेन्ना विचार करता, जेन्ना पळयता आनी रुटीन पळयल्ल्या लोकांक तें याद उरना. आतां आमी मोपा लिंक रोड पळयता, आमकां दिसता रस्तो तो म्हणून. अरे मोपा लिंक रोड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रोड इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट. ताजे जे पिलर आहा पळय न्ही, विच इज द हायेस्ट लेंथ आसलेलो पिलर इन इंडिया. तेदी व्हडली आनीक लेंथ पिलरा खातीर देशांतल्या खंयच्याच ब्रिजाक ना. हे गोंयांतल्या अशा पद्धतीचे नाविन्यपूर्ण जे आसा हे लोकां समोर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. की कंटिन्युअसली 15 वर्साच्या म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हांव जरी फाटली 7.5 वर्सां आसा, बदल जो गोंयांत दिसता हो बदल लोकां समोर येवपाची गरज आसा. मागीर तो इन्फ्रास्ट्रक्चरल बदल किंवा आमी जाका म्हणटा ह्युमन रिसोर्स वायज बदल. ओके, नो डाऊट. म्हणजे आमी हो बदल जर लोकां समोर हाडपाक शकले जाल्यारूच तो लोकांक दिसतलो कितल्या मोठ्या प्रमाणात गोंयची उदरगत जाल्या. ओके, आनी तें दिसप ही काळाची गरज आसा. म्हणून हांव परत एकदा म्हणजे हांव तुमकां शुभेच्छा दिता होय कार्यक्रम ऑर्गनायज करचो. बाब गणेश शेटकार तसो म्हाजो शेजारी खूब लागचो. म्हणल्या उपरांत मातसो दोतोराचेर उलयतना तो चडूय उलयता. ओके, दोतोराक मातसो चडूच चडयता म्हणटा तसो. बट एनी हांव आमी पत्रकारांच्या स्किमीच्या बाबतींत खंयसरूच काटकसर केन्ना करूंक ना. हे कित्याक काटकसर करूंक ना तेंय सांगता हांव. हांवें जेन्ना सरकार म्हणजे हांव पयली फावटी मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हजें पयलें बजेट हे 19,000 कोटीचें आशिल्लें. आणि आयज हांवें जेन्ना 7वें बजेट मांडलें विच इज 30,000 कोटी रुपया, विच इज 11,000 कोटी रुपयाचो रेव्हेन्यू वेगवेगळे कडल्यान वाडलो. म्हणून म्हाका खंयसरूच हांवें काटकसर करूंक ना. म्हणजे हात सोडून म्हणटा जी स्कीम आसतली, येवजणी आसतल्यो सगळ्यांच्यो नो डाऊट. एज अ पत्रकार तुवें मागला म्हाजे कडेन की 1 लाखाचे 2 लाख करचे म्हणून. कॅमेराची कॉस्ट वाडल्या. डेफिनेटली तुज्या येता त्या नोव्हेंबराच्या पयलीं आमचो नॅशनल प्रेस डेच्या पयलीं तुमकां कॅमेरा जो आहा तो 2 लाखाचो घेवपाक मेळटलो. आतां ताळयो मार. चवथीक लागीं 1 म्हयनो आसतना आतां मुर्ती रंगोवपाचें काम नेटान सुरू आसा. पार्सेचो भानुदास गवंडी आनी श्रद्धा गवंडी पारंपरीक पद्दतीन चिकण मातयेपासून मुर्ती तयार करतात. सध्या तांचे चित्रशाळेत गणपतीच्या मुर्तींचेर निमणो हात भोंवडावपाचें काम चालू आसा. फाटल्या सुमार 70 वर्सांच्या चित्रशाळेत गणपतीच्यो मुर्ती करतात. गणपतीची माती मळटना अडचणी येतात.
पारंपरीक पद्धतीन गणपतीच्यो मूर्ती करतात तांकां माती मेळपाचें मशीन उपलब्ध करून दिवचें अशी मागणी श्रद्धा गवंडी हांणी केल्या. आमच्या घरान आता फाटली 70 वर्सां जाली गणपती करतात आणि हांव जन्माक आयिल्ल्याक म्हाका जेन्नाच्यान कळपा लागला तेन्नाच्यान हांव पळयता घरान की आमच्या घरान गणपती करतात. सो पळोवन पळोवन हांव शिकला, म्हाज्या आज्या कडल्यान, म्हाज्या डॅडी कडल्यान, हांचे कडल्यान हांव पळोवन पळोवन शिकला. अशें एडजस्टमेंट म्हटल्यार जर आपल्याक आवड आसा जाल्यार आपोआप सगळे गोष्टी एडजस्ट जायत वता. इच्छा तिथे मार्ग अशी जी म्हण आसा. सो आपल्याक इच्छा आसत जाल्यार आपोआप मार्ग क्रिएट जाता आणि आमी तातूंत थंय थंय त्या त्या जाग्यार त्या त्या टायमार पावता. आणि एडजस्टमेंट ही करचीच पडटा. विदाउट एडजस्टमेंट कांय जायना. सो कितें तरी अचीव करपा खातीर एडजस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो एडजस्ट करून सगळीं कामां करचीच पडटा. दुसऱ्या वाटेन व्हडा प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो बाजारात येता, विक्रीक आसता. तेचेर तुमचें कितें म्हणणें? मुळान आमची जी परंपरा आसा, गणेशोत्सव आमी साजरो करता हो मातयेचो उत्सव, सैमाचो उत्सव. सो सैमान जे आमकां मेळटा तातूंतल्यान सगळें तें एकठांय करून आमी गणेश चतुर्थी साजरी करता. आणि माती जी आसा ती मूळ आसा आमचे सैमाचेच अशें न्ही, मनशाचें मूळ ही मातीच आसा. मनीस हो मातयेचेरूच जगता, कारण आमचें अन्न जें आसा तें मातयेंतल्यान उत्पन्न जाता आनी ताचेर मनीस जगता. सो माती जी आसा ताचें पूजन करप हें खूब गरजेचें आणि सरकारानूय ताका भरपूर सपोर्ट केला. तुम्ही पळोवपाक शकता जेन्ना आमच्या सीएम प्रमोद सावंत सरान चिकण मातयेच्या गणपतींक प्रेफरन्स दिवपाक आवाहन केल्लें आसा आणि तांच्या म्हणण्यानुसार कस्टमरांचे ह्या वर्सा आमकां भरपूर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मेळ्ळा. खुबशे नवीन कस्टमर्स आमच्या शाळेन येयल्या आणि खुबशे लोक आतां चिकण मातये कडेन वळपा लागल्या. कांय लोक हे भायल्यान विकत घेतात आणि विक्री करतात. पारंपारीक मूर्ती करपाच्यो ज्यो मुळान वर्कशॉप्स आसा, शाळा आसा, थंय खरें म्हणल्यार चॅकिंग जावपाक जाय की कशा इवन आतां कांय लोक विकत घेतात तरी तांच्यांनी मशिनां घेतलेली आसा, सरकारी लाभ घेतिल्लो आसा. सो हांव म्हणटा कितें की चड करून ताचें चॅकिंग जावपाक जाय प्रॉपर मुर्त्यांचे. आणि कशें आसता की जेन्ना चॅकिंगेक येता तेन्ना गणपती पेंटाक घातिल्ले आसता. सो जून जुलय ह्या म्हयन्यान जर चॅकिंगेक आयले जाल्यार जेन्ना खरें करतात पळय त्या म्हयन्यान तें पळोवपाक मेळटा. सो म्हाज्या मते की चॅकिंग जावपाक जाय कोण खऱ्या पद्दतीन करता. आणि खुबशे लोक फायदो हो घेतातूच ना असो ना, पूण मशिनां जी आसा पारंपारीक पद्दतीन चिकण मातयेचे कोण खरें करता आपल्या हातांतल्यान कलाकार जेन्ना मूर्ती घडयता, सो त्या कलाकारांची दखल घेवन तांकांय मशिनां दिवपाक जाय. मशिनां ही कांय जाणांक पावल्या, कांय जाणांक अजुनूय पावूंक ना शाळेत. आसगांवांतल्या 40 लाख रुपयांच्या मालमत्तेच्या फटवणूक प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान तारक एम आरोलकराक अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आसगांवांतल्या मालमत्तेचो मालकी हक्क दाखोवन कागाळदारा कडल्यान विक्री पत्रा खातीर 40 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो आरोप आरोलकराचेर आसा. मजगतीं चवकशे वेळार आरोलकार हो संबंदीत मालमत्तेचो धनी नाशिल्ल्यान मालमत्ता विकपाचो अधिकार ताका ना अशें स्पश्ट जालां. कागाळदाराक दाखयल्ली विक्री पत्रूय बनावट आसा असोय दुबाव चवकशेंतल्यान मुखार आयला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. अखंड दामोदर भजनी सप्तकाची समाप्ती धार्मिक विधी सयत श्रीफळ विसर्जन करून समाप्ती जाली. या सुवाळ्यात व्हड प्रमाणात भक्तांनी वांटो घेतिल्लो. सर्वांच्या
पाऊस पडला आडवा डोंगरा आठवा उतार गोकुळाचा कृष्ण जन्मला आठवा उतार वार्षिकप्रमाणे सप्ताह आम्ही सेलिब्रेट करता म्हणजे कालचा सप्ताह चालू आहे तर सांगायचा घडला श्रीफळ हे समुद्रान विसर्जन केल्या उपरांत सप्ताहाची सांगाता जाताली थंयच्यान आमी विसर्जन केल्या उपरांत गोपाळकाला करून घरा हांगा देवळान पावतकूच देवळान आरती जातकूच समाप्ती जातली सप्ताहाची समाप्ती वार्षिक प्रमाणे लोक बी ह्या वर्सा खूप झाले दिंडी असल्या कारण सुद्धा लोक खूप झाले सप्तका देवळान बी हांगा खूप जाले पण अशी पळत ही आमची दिंडी जी आसा ती पयलीं आमी पयलीं थोडे भुरगे येवन नाचताले ते आतां भरपूर जाले तुमकां दिसता आतां जवळ जवळ 300-400 भुरगे आतां येवपाक लागले आनी करून युवा बी सगळे हांगा लोकांक सामकें तांकां आवड जाल्या हांगा येवपाची सप्तका येवपाची आनी हो वास्को पुरती न्ही पुरो सगळे गोंया पुरती सगळो सप्तक मनयता दामोदराच्या सगळ्यांचे आशिर्वाद वचून हीच दामोदराची जर्नी दामोदर महाराज के गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.